प्रितीच्या आश्टानू आमी साडेकाराच्या 31व्या आयतारान भितर सरल्यान आनी हो आयतार आमकां सगल्यांक विशय दिता। तो म्हणल्यार आमच्या जिविताची वळख आमी घेवन आनी आमच्या जिविताची नोंदणी करूंक आमकां आयच्या दिसाक देवाचें उतर उलो मारता। आयच्या दिसाक आमकां पयलें वाचप जें आमकां सांगता तें म्हणल्यार सांडलोल्या सगल्या मनशांक सोदूंक देव आमचे सवे आपली दया दाखयता। आनी आयच्या दिसाक दुसरें वाचप जें बागेवन पावलू आमकां सांगता आमचें आपोणें वळखून घेवंक आमकां दर एकल्याक उस्कायता। आनी आयच्या दिसाक जाक्यो हो मनीस ताची गोत शुभ वर्तमानान आमकां दिल्ली आसा। तो आपल्या जिविताची वळख घेवन आपल्या जिविताची नोंदणी आनी बदलणी कोत्ता हें आमकां आयकूंक मेवता। जाल्यार आयच्या दिसाक होच विशय फुडें व्हरुया आनी ताचेर नदर मारतना आमच्या जिविताचेर ल्हानशी नदर आमी मारुया। एक पावटी एका पत्रांचेर हांवें वाचलोलें तें म्हणल्यार बोमोयच्या शारान कसली गोत घडलेली आनी ती म्हणल्यार एक भिकारी तांच्या शारान मेल्लो आनी थंयसर जेन्ना तो मेल्लो म्हणटोच भिकारी म्हणून ताका कोणूच ताच्या मोड्याक हात लावंक सोदिनासलो। थोडेच दीस जाले ताचे कुडीक वास येवंक लागलो आनी तेन्नाच कोणे तरी पुलिसांक म्युनिसिपालिटीचे मनीस आसात तांकां उलो मारलो आनी तेच म्युनिसिपालिटीचे मनीस येवन ताची कूड घेवन व्हरूंक फुडें सरले आनी तेन्नाच ताची कूड उखलून वताना अवचितूच तांणी एक ल्हानशी पेटूल पडिली आनी पेटूल पडल्यार तिवूय ते घेवन गेले आनी थोडे दिसांनी जेन्ना ताचें स्मरण केल्या उपरांत ती पेटूल उदकी करून तांणी पडिली आनी पेटूल उदकी केल्या थंयसर भाव भयणींदो ते पेटूलान 40 लाख आसलेले। ओय म्हज्या भाव भयणींदो हे भिकाऱ्याची गोत अशी जाली। तो जिवितान खूब ग्रेस आसलेलो खरो पूण गरीबकायेन आपलें जिवीत सारलें कित्याक ताणें आपली गिरासकाय केन्नाच दुसऱ्या सवे न्हय म्हूण आपल्या सवे ती जिवंक ताचो उपयोग करूंक ना। ओय म्हज्या भाव भयणींदो आयच्या दिसाक आमकां सगल्यांक पयली वस्त उलो मारलो आसा तें म्हणल्यार आमचें जिवीत आमचें आपोणें आमी घडये सांडलें जाल्यार वळखून घेवंक। आमी जायते फावटी आमचें जिवीत गिरासकायेन ह्या संवसारान आमी जियेतात पूण आमच्या आपोण्यांची आमच्या जिविताची वळख आमकां ना। देखूनच आयच्या दिसाक पयली वस्त बागेवन पावलो आमकां सांगता तें म्हणल्यार आमचें आपोणें आमचें जिवीत आमी पयले सुवातेर बदलतलीं नवसरतलीं जाल्यार वळखून घेवंक गरज आसा। आमी घडये जायते फावटी हेच भिकाऱ्या भाशेन आमची गिरासकाय दुडू घेवन आमचे बरे गूण घेवन आमी जियेतात खरी पूण देवाक मानता तसलें जिवीत वो आपोण्याक सोंपता तसलें जिवीत आमी जिवंक पावनात। जाल्यार पयली वस्त आमकां मागुया सदांच आमच्या आपोण्याक सोंपता तसलें जिवीत जिवंक आमच्या जिविताची वळख आमी आयच्या दिसाक घेवया। आयच्या दिसाक दुसरी वस्त जाक्यो सदांच आपल्या जिवितान जेन्ना बरें जिवीत जिवंक सोदतालो आपलें आपोणें जिवीत जिवंक सोदतालो तेन्ना ताणेंच आपली वळख जेन्ना घेताना सदांच देवा सवे आपले गुन्यांव ताणें मानून घेतले। आज भाव भयणींनो आमच्या जिविताची नोंदणी जातली जाल्यार आमच्या जिविताची बदलणी जातली जाल्यार जें आमचें वायट सैम आसा पातकी जिवीत आसा तें आमी वळखून घेवंक गरज आसा तेन्नाच आमच्या जिविताची नोंदणी आनी बदलणी जावंक पावतली। जाल्यार मागुया देवा लागीं आमी सदांच आमच्या जिविताची वळख घेतना देवा सवे आमचे गुन्यांव आमी मानून घेवंक। आनी आयच्या दिसाक निमाणी वस्त जेन्ना आमी हें कोत्तेलीं गुन्यांव आमचे मानून घेतलीं जिविताची नोंदणी आनी बदलणी आमी कोत्तेलीं तेन्नाच भाव भयणींनो जेजून बासायलेलें देवान बासायलेलें हें सर्गीचें राज आमी जोडूंक पावतलीं आनी हें साल्वसांव आमकां फावो जातलें। जाल्यार मागुया ही सणवण जोडून घेवंक आमच्या जिविताची नोंदणी आनी बदलणी करूंक आमकां धीर आनी बोल हे वेळार आमी मागुया।